आमचे न्हंय जे आसा, आमचे दर्यो जो आसा, आमचे फिशिंग पळय लायकी आसा, प्रोफेशन आसा, ते आयज राखपाक जाय म्हणून आनी अवेअरनेस करपाक आमी हो आयज प्रोग्राम केलेलो आसा. आनी हांव सगळ्या पार्टिसिपंटांक जे आयज पार्टिसिपेट केलेले तांकां पयले देव बरें करूं म्हणटा. पयसान येयलेले आसा तांकां स्पेशली. आयज तुम्ही जाणात की आमची रिव्हर मांदोवी ती नॅशनलायज जाल्या आणि नॅशनलायज जावन आयज हो कंट्रोल पळय आसा जे आमी पळय गोंयची स्टेट करताली ती आयज दिल्ली करता. आणि हे नॅशनलायज करून हे न्हंय जे आसा हे विकपाचे प्लॅन ह्या सरकारान केलेलो आसा. आणि फ्युचराक आयज आमी नुस्तें गरयला हिंगा. आमकां नुस्तें गरोवपाक या नुस्तें धरपाक आमकां हे रायट उरचो ना. सो ह्या कारणा खातीर जे पळय सगळे लोक येयलेले आसा हांव तांकां सांगपाक सोदतां की जशें तुमी आयज गरोवपाक येयल्या या नुस्तें व्हरून व्हरपाक केला हे तुमकां मेळचें ना फ्युचराक. आणि आमकां खात्री आसा की काँग्रेस गव्हर्नमेंट येवन हे जे पळय ड्राकुनियन लॉ पळय जे केलेले आसा न्हंय व्हरून दिल्ली व्हेल्या ती न्हंय आमचे गव्हर्नमेंटाच्या अंडरान आनी गोंयच्या सरकाराच्या अंडरान आनी गोंयच्या लोकांच्या अंडरान उरतले म्हण आमकां खात्री आसा. तशेंच करून एमपीटी ज्युरिडिक्शन जे आसा आयज एमपीटी मुरुगांव पोर्ट ट्रस्ट जे आसा ती म्हणटा की आपणाची सगळे दर्यो आनी न्हंय आपणाची. आयज काकरा जे आसा मरिना तेंच्यांनी 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया लिजाक विकल्यात. दर्या उदकाचो एरिया म्हणल्यार फ्युचराक जोरी आमकां आमचे फिशिंग करपाक जाय जाल्यार गरोवपाक जाय आमकां ती एरिया भाड्याक घेवची पडटली. सो हे जे पळय लॉज पळय येयला हे काँग्रेस गव्हर्नमेंट येतकूच आमी आश्वासन दिता लोकांक की असले जे ज्युरिडिक्शन पळय केलेले आसा आख्खे गोंयभर तेंचे हे आमी बंद करपाचे आमचे सरकार वावुरतले. तशेंच करून आमचे कोस्टल कम्युनिटीज जे आसा जे थोडे फिशिंग करता जे रेल्वेर आसा जे दुसरे कम्युनिटीज आसा तांकां आयज घरां बांदपाक ज्या घरांची रेनोवेशन करपाक तांकां परमिशन मेळना आनी नाका त्या मनशांक ओव्हरनायट परमिशन मेळटा. सो हे हॅरेसमेंट पळय आमचे गांवच्या लोकांक पळय करता आनी जी घरां पळय आमची डिमोलिशनाक थोडी पळय इलेली आसा हे बंद करपाचें आनी हे घरां राखपाचें काम हे आमचे काँग्रेस गव्हर्नमेंट करतले. आयज तुमी बॅनरां पळयल्या आसतली आमची प्रॉमिसां कितली केल्या ती. तशेंच आयज मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी बील पास केली आनी त्या मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी बिलान जे एमपीटीक आयज ऑटोनॉमी केल्या पूण ती पोर्ट आयज प्रायव्हेट पोर्ट जाल्या. आयज ती पोर्ट अदानी आनी जिंदाल कंट्रोल करता. म्हणल्यार जे पोर्टाचे ज्युरिडिक्शन जे आसा ते आयज पोर्ट कोणाकूय लीज करपाक सोदतले. फाल्यां ही एरिया आमी जे पळय फिशिंग केल्या ती एरिया ते कोणाक भाड्याक दितले आनी आमकां नुस्तें मारपाक या नुस्तें धरपाक आमकां चान्स मेळटा. सो अशें करून जायते इश्यूज आसा हे इश्यू झगडपाक आनी तुमचो आमकां सांगात जाय. आनी आमकां खात्री आसा जे आयज सगळे येयले आसा आयज हे इश्यूचे अवेअरनेस करतले आनी लोकांक सांगतले आनी हे जी आमचो सरकार 2022 आमचो सरकार तुज्या आदारान जरूर येतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. सो चड टायम येनासतना हांव मागता बाब गिरीश चोडणकराक 2 उतरां दिवचे म्हणून. गोवा प्रदेश युवा काँग्रेस आयोजित ह्या फिशिंग कॉम्पिटिशन हजर आशिल्ले तेचे अध्यक्ष बाबरत बारदोळकर, बाब लॅन्सिओ, आदले मेयर बाब टोनी आनी दुसरे आदले मेयर बाब उदय, बाब करापूरकर, आमचे बाब नागेश करिशेट्टी, हांगा हजर आशिल्ले आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब जनार्दन भांडारी, सेवा दलाचे चेअरमॅन बाब शंकर, हांगा हजर आशिल्ले आमचे युथ काँग्रेसचे सगळे वांगडी, सेवा दलाचे इन्चार्ज ज्या गोंयचे भेटीर आसात, स्टेटीचे सगळे ऑफिसर ऑफ युथ काँग्रेस आणि सगळे जे पार्टिसिपंट्स जे जाल्ले आसात म्हाका दिसता जवळ जवळ 200
200 वयर पार्टिसिपंट जाला आनी खास करून तितून भितर महिलाय आशिल्ल्यो. ह्या कॉम्पिटिशनाक हे जस्ट फिशींग कॉम्पिटिशन अशें नाशिल्लें, हेजे फाटल्यान खूब हेतू आशिल्ले. थोडे हेतू आमचे बाबा ओलेन्सिओन सांगल्यार. ज्या हितून हें फिशींग कॉम्पिटिशन दवरलेलें ती आमची जेका आमी आवय म्हणटात म्हादय, ती आवय ही म्हादय. आनी ती म्हादयची कशी दशा जाल्या तेजें एक वेगळे तरेचें दर्शन लोकांक दाखोवपाक आनी समजून घेवपाक आमकां मेळ्ळें. आज नुस्तें कमी मेळ्ळें, प्लास्टिकाच्यो पोतयो गऱ्याक चड लागल्यो. म्हणजे ह्या जेका आमी म्हादय आवय म्हणटात, त्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें ही आवय म्हणून, ज्या आवयक तेणी आयज कर्नाटकाक विकलेली आसा. आनी जितून हे सॅलिनिटी ऑफ वॉटर जे आसा ती बॅलन्स करता. फ्रेश उदक जे म्हादयच्या हितूंतल्यान येता आनी तेजे नंतर त्या दर्यान वयता. आनी हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें उदक जे म्हादयचें येता ती सॅलिनिटीचो बॅलन्स दवरपाक. आनी म्हाका दिसता त्या दृश्टीन यूथ काँग्रेसीन हो प्रोग्राम हांगा खास करून आयोजीत केला. एक वेगळे तरेचो प्रोटेस्टूय तितूंतल्यान जाता. एक वटच्यान इफीचें कॉन्क्लुडिंग फंक्शन आसा, थंय ते गोंयकारांक मारता. गोंयकाराच्या जे पिक्चरां आशिल्लीं तांकां स्टेट फायनान्साचे हांकां थंय कांयच करता. म्हणजे प्रत्येक गजालीन गोंयकारांक मारता. रिवर डेन्सिफायजेशनाक ही रिवर वयता, एमपीटी पोर्ट ज्युरिस्डिक्शनाकूय ह्या वयता. म्हणजे आमचे जे सैम जे आसा ते आमचे कडेन उरतले काय कितें हो दुबाव आसा. आनी हेजे मुखार हें फिशींग कॉम्पिटिशन कोणाक करपाक मेळटलें काय दुबाव आसा काय आमकां एक धाकटीशी लेक करपा पडटलें आनी तितून भितर नुस्तें घालपा पयलीं पडटलें आनी तेजे नंतर फिशींग कॉम्पिटिशन करपा पडटलें. अशें नॅचरल फिशींग कॉम्पिटिशन करपाक आमकां मेळचें ना. हेचो एक प्रतीक यूथ काँग्रेसीन हांगा गोंयकारांक जागो करपा खातीर दवरलेलो आसा. गोंयकारांक लक्ष हाडपाक ह्या म्हादयच्या आमच्या आवयचेर, ह्या आवयचेर कशे अत्याचार जाता, ते उदकाचो तलाव कसो जाल्लो आसा ह्या कॅझिनो खातीर, पोल्युशन कशें वाडून. म्हणजे ह्या जी सिवेज आसा हे सगळ्याची ती भितर सोडटात ह्या आमच्या ह्या आवयक. कशें करून आमी आवय म्हणपाक शकता हें मुख्यमंत्र्याक गोंयकारांक सांगपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर एक युनीक तरेन यूथ काँग्रेसीक वालोर दिता. एक तेणी युनीक तरेन हो फिशींग कॉम्पिटिशन दवरून आख्ख्या गोंयचें आनी सरकाराचें लक्ष हांगा दाखयल्लें आसा की हांगा नुस्त्या परस प्लास्टीक पोतयो चड मेळ्ळ्यो. आनी त्या खातीर जे गरयताले ते सगळे प्रोफेशनल चडशे पळोवपाक गेल्यार ते सुद्दां एक वेळ हांगा कंटाळले. येदो व्हडलो समुद्र आमची न्हंय आशिल्ली, कांय मदीं जे हांगा नुस्तें मेळटालें वेगळे तरेचें जे नुस्तें आतां कमी जालां. आनी थंय नुस्त्या परस ती कितें म्हणटा ताका लांबेली ईल म्हणजे तेजी हे खंय पावल्यात आमच्या उदकाची क्वॉलिटी हेजे वेगळे तरेन दर्शन आज दाखयलें आसा. त्या खातीर हांव युथ काँग्रेसचें ह्या खातीर अभिनंदन करता. कारण तुमी गोंयचे सैम राखून दवरपाचें, गोंयचे सैमा खातीर तुमी लोकांचें लक्ष केंद्रीत केलें, मिडियाचें लक्ष केंद्रीत केलें आनी सरकार हितूंतल्यान जागो जावन आमची आवय म्हादय तिका प्रोटेक्ट करपाचें वचन तेणी परत एकदां आमी सगळ्यांनी सबूत घेवपाक जाय की आमची म्हादय आवय आमी कशी करून सांबाळटली. ह्या बीजेपीक आमच्या आवय म्हादयचेर पॉलिटिकल सौदा करपाक आमी दिवची ना. रिवर नॅशनलायझेशन आसा ते रिवर जावपाक जाय, तो आमचो अधिकार, तो काँग्रेस पक्ष लोकांक दितले. आनी जो एमपीटीचो लिमीट व्हरून आमची सगळी नदी व्हरतात तितूंतल्यानूय तांकां आमी भायर मारपाचो प्रयत्न करपाक जाय सगळ्यांनी. त्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी ह्या फिशींग कॉम्पिटिशनाच्या निमित्तान जी जागृताय केल्ली आसा, जो जागोर केल्लो आसा म्हादय, जाका आमी म्हादय जागोर म्हणटाले, त्या म्हादय जागोराचो एक पार्ट आशिल्लो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जेणी आयज कॉम्पिटिशनाक प्रायजां जिखल्यात तेंचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. जेणी सगळे जे पार्टिसिपेट जाला तेंचे हांव वेगळे अभिनंदन करता. देव बरें करूं. थँक्यू गिरीश बाब. आयज खऱ्यांनीच दाखयलेलें आसा की यूथ काँग्रेसान आयज जो कॉम्पिटिशन घडयला आनी यूथ इज नॉट द फ्युचर, यूथ इज नाव. सो आमचे युथान तशेंच आयज मागतो की आमचो गोवा प्रदेश. हांव एक उल्लेख करपाक विसरलो, माफी मागता. बाब टोनी, बाब उदय आनी आमचे बाब दया कारापुरकर आनी बाब नागेश हेणी जी सगळी
भव्य बक्षिसां आनी सगळो जो कॉम्पिटिशन आसा तो कॉम्पिटिशन करपाचें ध्येय आनी उद्देश आशिल्लो तें करपाक बाकीच्यो गजाली ज्यो आसतात प्रायजाक कॅश प्रायज दिवपाचे आसता बाकी सगळ्यो सुविधा आसतात त्यो सुविधा दिल्यो म्हणून बाब आमचे टोनी बाब उदय बाब दया आनी बाब नागेश हांचे 44 जाणांचे हांव आभार मानता देव बरें कर म्हणटा आमी अशेंच तुमचें सहकार्य मुखारय आमकां लाभतलो आनी येत्या विधानसभेक खुबशे जाण तुमी बरे वयर दर्जाचे पावतले आनी हे मुखाल्लें कॉम्पिटिशन आनीक बरें जातलें ही अपेक्षा करून देव बरें कर. हांव मागता गोवा प्रदेश फिशरमॅन काँग्रेस आजचो चेअरपर्सन बाब गोपी नायकाक थोडे उतरां उलोवचें. आयज आमच्या फिशींग कॉम्पिटिशनाचे घडोवन हाडला युथ प्रेसिडेंट बाब वरद माडोळकारान तशेंच आमचे गोंयचे काँग्रेस अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर आनी हेर वांगडी. म्हाका सांगपाचें इतलेंच आसा की आयज जे फिशरमॅन जे गौरव म्हणटा आमी तेंच्यांनी आयज 200 वयर लोकांनी पार्टिसिपेट जावन बरो एक रिस्पॉन्स दिलो देखून तांकां हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी एक दाखोवन दिलें की एक आमचे माधवी रिवर जी आसा तितूंत आमी गौरयता आसतना जशें गिरीश बाबान सांगलां की प्लास्टीक चड मेळ्ळ्यो तशेंच नुस्तें कमी मेळ्ळें. सो हेजे फुडें आतां सांगले ते प्रमाणे जायतेशें जावपाचें आसा अजून कांय ना म्हळ्यार हे BJP गव्हर्मेंटान कितें करून दवरलां तें आतां थोडे थोडे म्हळ्यार चडान चड लोकांक कळोन येयल्लें आसा. आमकां नाका हेजे फुडें आनीक हेज्या चड वस जाल्लें गोंय. सो आमी मागतात हे आयज गरोवन इतलेंच नुस्तें मेळ्ळें आमचे जायते पागेल मारपी पागेली आसात काटाळी मारपी आसा कोबली घालून नुस्तें धरपी आसा तशेंच एक स्टायल म्हणटा ती शितारेन गरोवपाची गरय म्हूण. सो हे आतां हेजेरूच गरयेचें स्टार्ट जाल्लें आसा. सो आनी जायते आमगेले फुडें प्रोग्राम जावपाचे आसा. हांव मागतां सगळे चडान चड हेज्याक फुडें येवन तुमी आमकां काँग्रेसीक मदत करपाची आनीक चडान चड 22 जेन्ना आमचें इलेक्शन आसा तेन्ना लोकांनी भायर सरोन हो जो आतां लोक BJPचे कंटाळला आसा की ताका सारकी म्हळ्यार तिडूक राग जो काडपाचो आसा तो तेंच्यांनी 22 काडून काँग्रेसीक सत्तेर हाडून आपली कामां करून घेवपाक इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. हांव मागता गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट बाब एडवोकेट वरद माडोळकाराक बोर्ड ऑफ थँक प्राइज गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीन आयोजित केल्ल्या ह्या फिशींग कॉम्पिटिशनाक उपस्थित गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर सगळे मानेस हांव नांवां घेना सगळ्यांची आणि सगळे पार्टिसिपंट्स आणि मिडिया बंधू. पयले सुवातेर हांव सगळे जे पार्टिसिपंट जे ह्या फिशींग कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्ले जवळपास 200 वयर पार्टिसिपंट्स हांगा आयिल्ले आणि जे ज्या पार्टिसिपेशनाक लागून आमचें हें फिशींग कॉम्पिटिशन सक्सेसफूल जालें अशा ह्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक हांव पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि जे आमचे वांगडी सगळे युवा काँग्रेसचे वांगडी जेंच्यांनी हे फिशींग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाक खूब मेहनत घेतली तशेंच आमचे दयाबाब उदयबाब टोनीबाब नागेश आणि बाकीचे इतर ज्यांच्यांनी फायनान्शियली वो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक मदत केल्या तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. जी आमकां एक मॅसेज कन्वे करपा आशिल्ली ह्या कॉम्पिटिशनांतल्यान जे गोंय आज डिस्ट्रक्शनाच्या वाटेर आसा. कलेन्सो बाबान जशें सांगलें की आज आमचे गोंयकारांचे अधिकार काडून आज केंद्रा कडेन दिल्ले आसा जावं ते रिवर नॅशनलायझेशन जावं ते आमचे अधिकार काडून मर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टाक दिल्ले आसा जेणे करून एक शेक पसून फाल्यां घालतलो जाल्यार आमकां MPTचें परमिशन जाय पडटलें. अशे पद्दतीचे ड्रॅकोनियन लॉज ह्या सरकारान पास करून आमचे अधिकार काडून ते खंय तरी केंद्राच्या हातान दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि आज आमी हे फिशींग कॉम्पिटिशना मार्फत आमी एक अवेरनेस केलें आणि अवेरनेस करपाचो प्रयत्न केलो आणि जे तरणाटे आणि गोंयकार जे ह्या फिशींग बिझनेसान आसा किंवा फिशींग जेंची हॉबी आसा तांकां एक जागृत करपाचो प्रयत्न केलो की जे आज आमी हांगा फिशींग करपाक सोदता जे फिशींग करपाक शकता ते फुडें आमकां हें करपाक मेळटलें काय ना हें एक मोठें प्रश्नचिन्ह आसा. सो हें अवेरनेस करपा खातीर आमी आज हें घडोवन हाडलें. हांव सगळ्यांचे
पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे तरणाटे आमच्या युथ जो मॅनिफेस्टो आमचो तयार जाल्लो आसा, युथ मॅनिफेस्टोन आमी स्पेसिफिकली मेन्शन केल्लें आसा की आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तयार करतले. फिशींग बिजनेसानूय आमी सेल्फ करतले आमचो सरकार येत जाल्यार. सो ते पसून जो एक तरणाटो एक फिशींग आपली हॉबी म्हणून जर ते करता आसत, तेतून पसून तो आपले एक लायव्हलीहूड हे करपाक शकता, आपले पोट भरपाक शकता. कित्याक खुबशे अशी उदाहरणां आसा जेणे करून गरोवपा वचपी पसून तरणाटे आसा तेजेर तो आपले आज पोट भरपाक शकता. सो आमचे मॅनिफेस्टोनी हे केल्लें आसा. दुसरे आमचे काँग्रेस मॅनिफेस्टो जो येतलो, ह्या मॅनिफेस्टोन जे आमचो राहुल गांधी आमचो लिडर लास्ट टायम वेलसांव हांगा सभा जाल्ली, ह्या सभेक ताणें आश्वासनां दिल्ली की आमची जी फिशरमॅन कम्युनिटी आसा, जे दर्याचे देगेर जी घरां आसा, ही घरां रेग्युलरायज करतले, तेंय एक भितर आश्वासन आशिल्लें. आनी म्हाका खात्री आसा 2022 जेन्ना काँग्रेस सरकार घडटलो, ही आमी ही जी आश्वासनां दिल्ली आसा, ही आश्वासनां पूर्तता जातली ही म्हाका खात्री आसा. हांव परत सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव मागता की आतां फुडें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करचें. हांव मागता 2 उतरां उदय बाबान दिवचे म्हणून. गोय प्रदेशचो अध्यक्ष गिरीश बाब, युथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट वरद बाब, टॉनी बाब आनी बाकीचे सगळे हांगा आशिल्ले सगळ्यांची नांवां घेना हांव. आनी आज हे फिशींग कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें युथ काँग्रेसीन आनी तुम्ही पळयला प्रचंड प्रतिसाद ताका मेळ्ळो. नुस्तें गोंयचें नुस्तें आसल्या शिवाय गोंयांत लोकांक जेवण वचना आनी लोकांक एक टायमपास ही हॉबी आसा, लोकांची लायव्हलीहूड आसा, जोडपाकूय लोक फिशींग करता. म्हणजे अशें खूब जाण पार्टिसिपेट जाले आनी हेजो जो मेन हेतू आसलो आयोजीत करपाचें, आतां गिरीश बाबा सांगला, सगळ्यांनी सांगला, ही रिवर आमची जी पॉल्युटेड जाल्या, जी आतां तुमी पळयला एन्क्रोचमेंट हेजेर एक हळूहळू करून एन्क्रोचमेंट हे कशें जाल्लें आसा. हांव मेयर आसतना तुमी जाणा हांगासर आमी कॅसिनो खातीर खूब आमी चळवळ केली, पूण खंय तरी आमच्या आमदारान पणजेच्या खंय तरी कॉम्प्रोमायज केलें आनी आमकां लजेन घातलें. पूण हांव तुमकां एकूच उतर दिता की हेच्या फुडें जर काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार एक कॅसिनोचे आमी प्रयत्न केले. जेटी सांता मोनिका जेटी आसा जी हांगा ही कंजेस्टेड जाता सिटी आमची. तुम्ही पळयला सांजच्या टायमार 5 जाले उपरांत हांगासर व्हेकल पास वचूंक मेळना. आमी हे सगळे ह्यो ज्यो हे आसा वेसल्स आसा सगळे आमी सांता मोनिका बोटीर थंय व्हरून जेटीर व्हरून थंयच तांकां बिजनेस करपाक हें केल्लें. पूण तें खंय तरी आमी फाटीं पडले, खंय तरी आमकां आमदारांनी आमकां प्रोत्साहन दिलें ना. आनी हें पोजिशन तुमी पळयला सकाळीं 5 तुमी एक कसो वास येता सळेचीचो. म्हणजे हांगासर तुमी आतां उदक जर टेस्टिंगेक व्हरत न्ही तुमकां कितकेशेच पर्संटेज तुमकां हें मेळटलें. अशी आमची बरी नदी आमची तुमी पोल्युटेड जाल्ली आसा. ही आमचें कर्तव्य आसा राखपाचें. सगळ्यांनी वक्त्यांनी उलयलें आसा आनी तुमकां आमी सगळे जाण उतर दिता की ही आमची जी ब्युटी आसा ही आमी राखपाक आमी सदांच प्रयत्न करतले. सगळ्यांक तुमकां पार्टिसिपेटांक जे कोण विनर आसा, जे कोण सगळे पार्टिसिपेट जाल्ले सगळ्यांक तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रेसूय हांगा जे आयला हांगासर तांकां थँक्यू म्हणटा. आता आम्ही प्राइज डिस्ट्रीब्युशन करतले. गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसीन आयोजित केल्ल्या या फिशिंग कॉम्पिटिशनाच्या प्राइज डिस्ट्रीब्युशनाकडे आम्ही वळटात. फर्स्ट जे स्मॉलेस्ट कॅच हे प्राइज आशिल्ले आनी ते फावो जाला दिपराज नायक, बोगमाळो वास्को. दिपराज नायक हे प्राइज आशिल्ले स्मॉलेस्ट कॅचा खातीर दिपराज नायक, बोगमाळो वास्कोचा. फुडले प्राइज जे आसा फर्स्ट कॅच आनी ते फावो जाला शंकर मिस्त्री. फर्स्ट कॅच. फुडले प्राइज मॅक्झिमम कॅच आणि हे प्राइज फावो जाला रॉबर्ट डिसोजा, जुनेसवाडा मांद्रे. रॉबर्ट डिसोजा.
आता फुडली 3 प्राइज आसा ती हेवीएस्ट कॅचा खातीर तातूंत तिसरे प्राइज वयता व्हॅलेंटाईन रॉड्रिगीज करंजलीम. थर्ड प्राइज व्हॅलेंटाईन रॉड्रिगीज. सेकंड प्राइज फावो जाला एडसन फर्नांडीस सालिगांव. एडसन फर्नांडीस सालिगांव. एडसन फर्नांडीस सेकंड प्राइज. आणि आयच्या या फिशिंग कॉम्पिटिशनाचे पहिले प्राइज हे फावो जाला हितेश धुरी पोरवरी. हितेश धुरी पोरवरी. हे प्राइज जे आसा 10,000चे फर्स्ट प्राइज फावो जाला हितेश धुरी पोरवरी. आणि एक स्पेशल प्राइज हांगा आसा ते फावो जाला ईशान गोसावी यंगस्टर पार्टिसिपंट. आणि यंग स्टार हे प्राइज फावो जाला आर्यन वायकणकर. आणि तसेच दुसरे यंग स्टार आरव गडीकर. तसेच स्पेशल लेडीजा खातीर प्राइज आशिल्ले आणि ते फावो जाता रिना कारबोटकर. तसेच मुखार अनेक स्पेशल प्राइज आशिल्ले जी हांगा कुल्ली धरून काडलेली. कुल्ले खातीर असे प्राइज नाशिल्ले पूण एक स्पेशल प्राइज आमी दवरला. आणि ते फावो जाता करीम खान. करीम खान.